पैकी असा स्मूथ असा म्हणून आयकपाक येता. म्हाका अजून एक्झॅक्ट आंकडो कितलो आसा तो मे बी 10 बी कळपाक लागतलो पयलो आंकडो भायर येतलो तो. पण बरें स्मूथली चल्ला हे सगळे कडल्यान आमच्या जे बूथ टेबल बी आसता तांणी रिपोर्ट केला. काय इश्यूज ना, सगळें स्मूथली चल्ला. सर त्याच बरोबर रोहित मोन्सेरात जे आसा तांच्यांनी एक स्टेटमेंट केला की तुमच्या भितून मनोहरभाई पर्रीकरांचो एकूय गुण ना म्हणटा तो. सो ताचेर तुमचें कितें म्हणटा? हाचेर हांव आतां कितें उलोवं. रोहित मोन्सेरात ते कितें उलोवपाचें. पण ताच्या भितर ताच्या बापायचे सगळे गुण आसा हे दिसता. कळ्ळें. बाकीचे हातून काय उलोवन अर्थ ना. एटलिस्ट आजच्या दिसा मनोहर पर्रीकर काही लोकांक याद येवपाक लागलो. कळ्ळें. पण तांची जी हे आशिल्ली विचारधारा ती थंय काय उरूंक ना हेंच दिसता. आनी पण हातून हांव उलयना की आज फक्त इलेक्शनाचो दीस पॉलिटिकल गजाल उलोवपाची ना. ताका टायम सोंपलो. लोकांनी बऱ्या संख्येन जो कॉन्स्टिट्युशनान अधिकार दिला तो येवन एक्सरसायज करचो इतलें जावं मागता. आनी कांयच पॉलिटिकल बी आज उलोवपाचो दीस. तेच बरोबर सर जायते लोक भायर सरल्यात वोटींग करपाक. 8 एक्चुअली वोटींग स्टार्ट आशिल्लें पूण लोक खंय तरी 7:30 येवन रावल्या. असो बरो स्मूथ आसा म्हणून म्हाका आयला. एक्झॅक्ट म्हाका आंकडो खबर ना. थोडी कडेन रायबंद्रा बी फास्ट आसा म्हणून आयकलां. पणजेन म्हाका दिसता जशें आसता तशें आसा. एक मे बी 10 मिनटांनी 10 आफ्टर 10 वील कम टू नो. सर सिटां कितकी येता अशें दिसतलें तुमकां? म्हणजे हांव आज इलेक्शनाचो दीस हे कॅम्पेनिंगाच्या वेळार उलोवपाक येता. पण म्हाका लोकांचे पूर्ण विश्वास आसा तांणी व्हडल्या संख्येन येवन वोटींग करचें. थँक्यू.